मोरजे विठ्ठलदास दर्यावेळेर बेकायदेशीर पद्धतीन अजून शेक व्यवसाय सुरू आसा। फाटल्या वर्सा ऑक्टोबरान सुरू जाल्लो हो पर्यटन हंगाम शेक मालकांनी पावसान लेगीत चालूच दवरला। बेकायदेशीर पद्धतीन शेक मालकांनी खासगी सुवातेर खाटी घालून पर्यटकांक दर्यावेळेर बऱ्यो सुविधा दितात, पण पर्यटन हंगाम बंद आसून लेगीत हांकां कोणी परवानगी दिली हाचेर मोरजेच्या लोकांनी प्रश्न उपरासला। तशेंच पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हाचेर फुडलें पावल कितें उबारतलो अशे वेगवेगळे प्रश्न उपरासल्यात। आयज आमी विठ्ठलदास वाडा मोरजे दर्या देगेर आसात आणि पर्यटन हंगाम अजून सुरू जाल्लो नासलो तरी ह्या बिचार पर्यटन हंगाम जेन्ना ऑक्टोबर सान सुरू जाला तो आयज मेरेन ह्या वाठारांत दिसून येतात। तांकां कोणी परवानगी दिल्ली, परमिशनां दिली हाची मात कोणा कडेच म्हायती ना। आयज विठ्ठलदासा बिचार जर पळयले जाल्यार कांय शेक वेवसायिकान जी खाजगी जागेत शेकां आहात आणि आपले नागरीक कलंक खुर्च्यो बेकायदेशीर किनाऱ्यार घालून जे पर्यटक येवपाक वयतात तांकां बरोच त्रास जाता। हालींच पर्यटन खात्याचो मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगला की जे कोण बेकायदेशीर बिचार धंदो वेवसाय करतात तांचेर कारवाई करतले असो इशारो दिल्लो आसा। आयज ह्या वाठारांत जर आपण नजर मारली तर लमाणी कपडे विक्रेताय दिसून येतात। आता पर्यटन खात्याचो मंत्री रोहन खंवटे कशा पद्धतीन हाचेर कारवाई करतले हाचेर लक्ष लागून आसा। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर मोरजींतल्यान।